नमस्कार. सडेतोड नाईक करवणीत तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. आतांच विधानसभेचें अधिवेशन सोंपलां आनीक विधानसभा ते लोकसभा इलेक्शन असो एक प्युअर पॉलिटिक्स टॉपीक आमी घेतात आज चर्चे खातीर. प्युअर पॉलिटिक्स इतल्या खातीर कारण लोकसभा इलेक्शन म्हणलें की एक परत इलेक्शनाचे एक ज्वर चडटा, इलेक्शनाचो एक जोर चडटा आनी तातूंतल्यान एक वेगवेगळ्यो ज्यो पळय परिस्थिती निर्माण जाता ताजेर उलोवपाची गरज आसा. अजुनूय भाजप आनी काँग्रेस हे मुख्य पार्ट्यांचे उमेदवार ठरनात. विधानसभा इलेक्शन जालें, विधानसभेन जे वेगवेगळे प्रश्न केल्ले जे डायरेक्ट लोकसभा इलेक्शनाचेर परिणाम करपी आहात ताजे संदर्भात विधानसभेनूय जाप सोदना आनी भायरूय बी त्या संदर्भात एक नाराजी, एक राग व्यक्त जावपाक तोय जायना. कारण विरोधी पक्षाक हें अशें वातावरण निर्माण करपाकय अपयश आयलां. ह्याच विशयाचेर आमी आज चर्चा करतात आनी दोन मानेस्त आमचे मदीं आसात. हांव तुमची वळख करून दिता. आमचे मदीं आसात एडवोकेट क्लेओफात कुतिन्हो आल्मेदा, जे स्वता पॉलिटिकल एनालिस्ट. आमचे मदीं आसात मनोज कामत, प्रिंसिपल पॉलिटिकल एनालिस्ट आनी एक इकॉनॉमिस्ट. हांव सगळ्यान पयलीं क्लेओफात तुजे कडेन वता. आमी अशें सदांच प्रायवेटली मेळटा तेन्ना पॉलिटिक्साचेर उलयतात, पूण पॉलिटिक्स हो न्ही गोंयच्या लोकांचो सामको एक आवडीचो विशय. सो सगळ्यान पयलीं हांव तुजे कडेन मागतां की विधानसभा तुवें जे पळय कितें अवलोकन केलां, तुवें जें कितें पळयलां एनालिसीस, ताजें थोडे भितर एनालिसीस कर. मनोज बाब तूं ताजे नंतर कर, मागीर आमी डायरेक्ट प्युअर पॉलिटिक्साचेर येवया. विधानसभेंत असेंब्ली सेशन पळय जालें तें अकॉर्डिंग टू मी व्हेरी लॅकलास्टर. द ऑपोजिशन अकॉर्डिंग टू मी डीड नॉट फंक्शन एज अ ऑपोजिशन, एंड ऑपोजिशन बरें आसल्यारूच तेका मातशें बरें जाता, जोर बरो येता, मजा येता. ये करेक्ट. आनी इफ द ऑपोजिशन डज नॉट फंक्शन देन द हाऊस collapses. I mean the session collapses. I will say the performance of Vijay Sardesai has been good. Somehow the important part of this session is the ST tribal politics came into the house. According to me, the speaker almost function as a opposition person, and I would say even the opposition did not take that issue up and did not take it further. See, this was such a issue when the speaker joins the opposition almost. I mean, they should have taken it up, but somehow I feel they also failed in that sense. Exactly. मनोज बाब. हय, म्हजो विचार जे आसात ते डॉक्टर क्लिओ, एडवोकेट क्लिओ हाच्या बरोबरीनूच आसात. म्हणजे व्हडली मजाची आयली ना. व्हडली मजा आयली ना. मजा जेन्ना येता जेन्ना तुमचे विशय, समाजाचे विशय, सामके जिवाळ्याचे विशय विधानसभेन मांडटना, पोटतिडकीन मांडटना, लोक तुमच्या खातीर झगडटना जेन्ना तुमी पळयता तेन्ना तुमकां मजा येता. आनी एकंदरीत मनोहर पर्रीकर गेल्या नंतर ती मजा म्हणटा ती खुबशी कमी जाल्लीच. कारण तशें अभ्यासू व्यक्तिमत्वाय तशी विधानसभेन उरली ना. आनी थोडी जी अभ्यासू व्यक्तिमत्वां पयलीं एज ऑपोजिशन म्हणून बरें कार्य करतालीं, विश्वजीत बरो कार्य करतालो ऑपोजिशन आसतना, किंवा रोहन खंवटे बरो कार्य करतालो, ते आतां वेगळ्या पाखाचेर बसल्यात. ऑपोजिशन म्हणटा ते हातूंत कांय व्हडलो अर्थच उरलो ना. युरी आलेमांव एक खामी तंबू आनी दुसरी कडेन विजय सरदेसाय सामको बऱ्यांतलो बरो परफॉर्मन्स थंय करता. पण काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड हाच्या भितर समन्वयूय आमकां दिसलो ना. म्हणजे दोन स्ट्रॉंग ऑपोजिशन लिडर्स बरे विशय मांडटात, बरे वेगळे मुद्दे घेतात, पूण दोगां मदीं जर कोऑर्डिनेशन जर बरें आशिल्लें जाल्यार त्या भाशेक आनी एक रंग येतलो आशिल्लो. गोंयाच्या अस्तित्वाक झगडणें आनी ताच्या खातीर ही विधानसभा चलता अशें आमकां दिसतलें आशिल्लें. क्लिओ, म्हाका एक सांग, सभापतीन तुवें उल्लेख केलो, सभापतीन असेंब्ली सुरू जावचे पयलीं सिरियस एलिगेशन केलें, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स बाय आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर गोविंद गावडे. त्याच काळान भितर ताणें नोटीस दिली प्रकाश वेळीपाक, जोय BJPचो मेंबर. हातूंतल्यान तुका एक कितें दिसता? तूं ऑपोजिशन लिडर म्हणलो ताका, आनीक तूं म्हणटें खरें की ताणें कांय प्रमाणात शस्त्रां पुरयलीं, दारुगोळा पुरयलो ऑपोजिशनाक बोवाळ घालपाक, पूण स्पिकराचो हो जो पळय रोल आहा ताजे बद्दल कोणें चर्चा केली ना. आनीक ताजे नंतर what happens is we always respect the speaker because he is the head of the house. आणि in this case also if you see ती नोटीस पळय काडिल्ली
ती नोटीस स्पिकरान काढली इन हिज पर्सनल कॅपॅसिटी इफ यू गो टू सी. It was not referred to the privileges committee. It was a notice sent by speaker to Prakash Velip. सुमोटो घेतलेला विषय. Yes. So, and finally, looks like the party settled the issue. But all that I am trying to say is, a issue which is taken up by the speaker should have been continued thereafter by the opposition. Correct. So somehow, see, our opposition did not have much issues. One, they are unable to take up the issues. But what issue thanks are measure adun dorillo. They should have taken it further. According to me, it should have been that the minister must resign. It should have been taken to that level. म्हाका एक सांग, हातूंतल्यान हो एक गजाल आसात, पूण बीजेपीतले अंतर्गत हे जे पळय कितें बोवाळ आसात, झगडी आसात, एकमेका विरुद्ध कुरघोडी, एक ते बार कोंग्रेस पक्षान अशें चलतालें सामकें. आनी बीजेपी म्हळ्यार शिस्तबद्ध पक्ष अशें तरेन आयिल्ले. पूण हे जे पळय कितें आहा न्ही, गोविंद गावडे एक आपल्या डायरेक्टराक गाळी घालता. बरोबर. गोविंद गावडे म्हणटात आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन एसटी कम्युनिटी जाल्यार सुद्दां आपण येवन दाखयात, मोडून घालतलो. सामकें. दुसऱ्या फावटी स्पिकर सुद्दां म्हणटा आपल्याक सांगनासतना, आपल्याक चीफ गेस्ट फुडें आपयनासतना काणकोणाचो प्रोग्राम करता. खूप दुर्दैवाची गजाल. म्हणजे कशें, म्हणजे काँग्रेस आमी एका वेळाचेर काँग्रेसाक नांवां दवरताले, आता भाजपाचें काँग्रेसीकरण जाता. बरोबर. काँग्रेस युक्त भाजप, काँग्रेस युक्त भाजप असल्यामुळे ते जाता आसत. पण लक्षात घ्या, हे दोन जे आता आमदार आसा, एकटो इंडिपेंडंट जावन बीजेपीन गेला, म्हणजे ताका काँग्रेसाचें ग्रहण लागिल्लें ना, आनी दुसरो जाल्यार प्युअरली बीजेपी, म्हणजे ताका अजिबात काँग्रेसीचो संसर्गूय ना. अशें आसतना म्हाका दिसता इट इज व्हेरी बॅड नॉट ओन्ली फॉर दी पॉलिटिक्स बट एसटी समाज बांधव जर आमी त्या दृश्टिकोनांतल्यान पळोवया, आमी ते काँग्रेस बीजेपी म्हणून पळोवया नाका. एसटी समाज बांधवांतल्यान जी एकता जाय आशिल्ली, आनी दोगूय व्हडले तोला मोलाचे लिडर ते दोगूय न्हय उठा खातीर आंदोलन केल्लें. एकंदरीत एसटी समाजाक 4 न्हय 10 पावलां फाटीं हाडपा सारकें तें राजकारण जालें. आनी त्या राजकारणाक खरो म्हणजे म्हाका दिसता गोंयकारांक फक्त विटूच न्ही तर गोंयकारांक तिडकूय आयल्या आसतली. कारण हे येदे व्हडले जे समाजाच्या लिडरान ज्या पद्दतीचें राजकारण तांचे वयर आयलें, आनी मागीर ऑफकोर्स बीजेपी कडेन ती यंत्रणा आसा सगळें पालोवपाची, सगळें लिपोवपाची, तें ताणें वेवस्थीत केलेंय बी. सो तें हांव तांकां हे फावो आसा, म्हणजे ड्यू क्रेडिट्स आर ऑल्सो ड्यू टू द पार्टी. दे नो खंयचें प्रकरण कितल्या पर्यंत व्हरपाक जाय. सुरवातीक जेन्ना जें प्रकरण जालें तेन्ना खंय डावट येतालो, जो पर्यंत सेंट्रल लिडरशीप स्पिकरा बरोबर ना तो पर्यंत स्पिकर अशें हाडचो ना अशें म्हाका दिसतालें. पूण मागीर म्हाका दिसलें इट इज अ पर्सनल इशू, आनी खंयच्याच मनशाची फूस तातूंत ना, कोणाच्या वयल्यान ताका तेंको ना, आनी हो पर्सनल विशय अननेसेसरिली ताणलो, आनी सबंद एसटी मुवमेंटाक म्हाका दिसता ताचो खंय तरी फटको बसतलो ह्या फुडें. बट दिस इज पार्ट of their ST politics which has gone to the house. See, even earlier, you're right. Louisin and Sardin their politics was in Salset. Now these people's politics is around ST. So according to me, it is part of that. ना बट अंडरस्टँड द वे तवडकरची ट्रॅजेक्टरी जर पळयली, तवडकर वॉज प्रोजेक्टिंग हिमसेल्फ एज अ लिडर ऑफ द स्टेट, नॉट ओन्ली ऑफ द लिडर ऑफ काणकोण. पण गोविंद गावडेचें तशें नाशिल्लें. गोविंद गावडे फक्त आपूण प्रियोड आनी आपूण एक इंटलेक्च्युअल अशें ह्या कॅपेसिटीचेर, बट थंय तो सामको मास लिडर, सबंद गोंयचो मास लिडर. ना बट समहाव द ऑर्गनायझेशन इज विथ गावडे. सी, ही मे कन्सिडर हिम द लिडर ऑफ the community. Organization, you mean Chief Minister's office? No, Uta. नाही, गोविंद गावडे बरोबर कोण असं तुम्ही म्हणता? मुख्यमंत्र्याचे ऑफिस असं काय ऑर्गनायझेशन? No, organization. I'm saying, of course, I'm saying bigger than both of them is Prakash Velip. Correct. And Prakash Velip is with Govind Gowde. That is the problem which Tavadkar is facing. म्हाका एक सांगात, एका तेंपार उटा एसटी कम्युनिटीचे प्रॉब्लेम्स, एसटी कम्युनिटीचे रायट्स, रिजर्वेशन हे इश्यू हाडून काँग्रेसीक त्रासान घाल्ली. बीजेपी RSS फाटल्यान उबी राविल्ले. आज येदो व्हडलो बोवाळ चल्ला एसटीत भितर, पूर्णता ताचे तरुण भुरगो सामको भायर आहा आनी तो क्रंदन करीता, रस्त्यार येता, रिजर्वेशन मागता. तो म्हणटा पूर्ण एसटी आंदोलनाचो फायदो राजकारणाक केलो, बीजेपीन करून घेतलो. हे 2 जाणां मंत्री केले आनीक आतां तांकां कांय दिनात. सो हाजो फायदो ह्या इलेक्शनाक खरें म्हळ्यार इजिली काँग्रेस करून घेवपाक शकता आयली, ऑपोजिशन करून घेवपाक शकता आयली. म्हाका दिसना, कारण काँग्रेसी कडेन तितली आतां स्ट्रेंथ उरली ना फायदो घेवपाची. तुमी एक पळयलां, एक दोगांचे भितर जें भांडण जें आशिल्लें, 2 व्हडले प्रमुख बीजेपीचे व्यक्ती, ताच्या पयलीं टुरिजम मिनिस्टर आनी मॉविन गुदिनो हाचे भितर
टुरिस्ट टसल अरायवलाचेर जाली. ह्या विशयाचेर टसल आसा, पण त्या टसलाचो फायदो करपा सारकें खंयचेंच ऑपोजिशन स्ट्रॉंग ना. तो एक बीजेपीक सारको हो एक प्लस मुद्दो, आनी म्हाका दिसता तो राजकारणा खातीर आनी सबंद गोंया खातीरूय घातक. कारण गोंय किंवा खंयचेंय राजकारण किंवा खंयचें राज्य किंवा देश तेन्ना फुडें वतलो जेन्ना ऑपोजिशना कडेन तितली ताकद उरतली, ऑपोजिशनाक प्रश्न विचारपाक शकपाक तितली कापास्ताद आसतली, तितलो तांचे कडेन दारुगोळा आसतलो. पूण हांगा तुमी पळयला जाल्यार इट इज अ वन सायडेड स्टोरी. ऑपोजिशन वीक जायत आसा, फक्त नॅशनल लेवलाचेरूच न्हय तर स्टेट लेवलाचेर आनीकूय वीक जायत आसा. आनी ताचो फायदो बीजेपीक बाय डिफॉल्ट मेळटा. म्हणजे एक तर तें ऑर्गनायझेशन स्ट्रॉंग आसा म्हणून मेळटा, एक जालें. पूण आतां म्हाका दिसता बीजेपीच्या भितर इतल्यो ऑर्गनायझेशनल डेफिशियन्सीज पब्लीक येवपाक लागल्या तरी सुद्दां खंयच्याय पॉलिटिकल पार्टीक ताचो फायदो घेवपा सारकी कॅपॅसिटी ना. सेकंड इम्पॉर्टंट गजाल की एक आमी पळयला की बीजेपीची फायर फायटींग जी यंत्रणा आसा ती खूब स्ट्रॉंग जाल्या. आज सेंट्रला कडल्यान तुका एक फोन पुरो जाता सगळे गजाल्यो पळोवपाक. But what happens is, once you have power at the center, Yes. these things follow. Now, you... ना, but there is a difference. काँग्रेसीच्या वेळाचेर काँग्रेस was much locally strong. See, it was also strong there, correct, but power from the center was not so strong. But that was the time when power was not used in the form it is used today. Correct. See, we can see one thing that eka timear Chief Justice called CBI caged parrot because CBI was being used. But at that time he may have never realized to caged parrot aso lion zatlo म्हणून आता. Look at the position of CBI, ED. So I don't think anybody dares to go against the central BJP. It is just not possible. येस. म्हाका आतां आमी प्युअर पॉलिटिक्साचेर आयल्या. Very good. विधानसभा सोंपल्या. म्हाका आतां तुजे कडेन सांग, ह्या सगळ्या पार्श्वभुमीचेर Yes. केज पॅरट काय केज लायन Yes. ह्या सगळ्या हाजेर लोकसभा इलेक्शन जाता. Yeah. हातूंत भितर इशू मोदी प्रभाव गोंयांत आसा. गोंयांत काँग्रेस फुट्टली, कितें 3 जाण आहात, आनीकूय रावल्यात अशें आयकता. आनीकूय काबार But जातली. वॉट इज युअर कॅल्क्युलेशन? according my calculation is that BJP is in a pole position at the center and in the state also. I am not at all saying that Modi has such a big impact in Goa. I am not saying that. But they are organizationally strong. Correct. They have booth level management, which the other party does not have. Exactly. But let us be very clear that election is never a done deal and leaders can be felled anytime. Gorbachev, I think, was a big leader of USSR. In the same year when he became world #1, USSR collapsed. Absolutely. So let us not go by that. But let us not also say that there is competition. According to me, BJP is far ahead organizationally. Correct. And the Congress party is organizationally weak. See, they are organizationally weak. One is a cadre party, this is a mass-based party. Their RIT runs around the cadre. But here, they have to depend on more and more people joining them. म्हाका मनोज तुगेलें कॅल्क्युलेशन केलें, लोकसभा इलेक्शन आतां आयलां, ह्या पार्श्वभुमीचेर काँग्रेस आनी बीजेपी आज तुलनाच करपाक जायना. म्हणजे देर इज नो कॉम्पिटिशन. एक म्हणजे काँग्रेसाचो जो ग्रासरूट लेवल जो यंत्रणा आसा, ग्रासरूट लेवल लिडर आसा ते सगळे आज बीजेपी बरोबर आसा. सो बीजेपीची इनहेरंट जी मशिनरी आसा त्या मशिनरीक ओवरपावर करपी लिडरशीप काँग्रेसाची आज बीजेपी बरोबर आसा. म्हणजे विश्वजीत राणे सारको व्यक्ती किंवा असे सगळेच जाण, बाबू कवळेकर मास लिडर्स जे विदाउट एनी पर्टिक्युलर बॅकग्राउंड इमर्ज जाल्यात, दे आर ऑल विथ बीजेपी टुडे. सो वी कॅन से दॅट बीजेपी इज प्रॅक्टिकली बीन रन बाय काँग्रेस लिडर्स. ऑफकोर्स दॅर यंत्रणा इज स्ट्रॉंग. आय अग्री विथ दोतोर बाब की फक्त मोदीचें नांव आनी मोदीचो चेहरो गोंयांत तसो चलपा सारको ना. तसो फॉर दॅट मॅटर गोंयांत इंदिरा गांधी चल्ली ना. आनी लोकल लिडर्स, लोकल इश्यू हे सदैव वयर रावले, वर चड रावले. जशें इंदिरा गांधी चल्ली ना, जशें मोरारजी चल्लो ना, जशें सोशलिस्ट चल्लो ना, पूण भाऊ चल्लो. लक्षात घ्या. सो लोकल्स गोवन्स नॉर्मली आयडेंटिफाय अँड टेंड टू लूक ॲट द लोकल पिक्चर. गोंयाक मनोहर पर्रीकर चल्लो पण वाजपेयी चल्लो ना. सो अशा फॅक्टरान आय डोंट थिंक दॅट मोदी नेम अँड मोदीज फेम हॅज एन बीग इम्पॅक्ट ऑन गोवा. बट करंटली एज यू सी,
लिडरशीप क्रायसीस जी काँग्रेसान आसा दॅट पुट्स काँग्रेस अ लिटल डावन. काँग्रेस इज फायंडींग डिफिकल्ट टू फायंड सुटेबल कॅन्डिडेट्स. आज जर तुका काँग्रेसाक जर सावथ गोवा लडूंक जाय जाल्यार पीपल से सम ओपिनियन पोल सेड दॅट काँग्रेस हॅज अ स्लायटली अपर हँड विच मे बी ट्रू बट इट वूड ऑल डिपेंड अपॉन वॉट कायंड ऑफ कॅन्डिडेट, पयशे मोडपी कॅन्डिडेट आनी तितलो सामको आवट वचपी कॅन्डिडेट काँग्रेसाक जर मेळत जाल्यार ते सावथ गोवा एटलीस्ट दे वील बी सम कायंड ऑफ एन फायट. Even it is they are organizationally weak and Financially weak too. See, look at the amount of money which BJP is collecting through the bonds. Absolutely. Electoral bonds, which Absolutely. Congress is getting nothing. And secondly, when you are parties in power at the center and the state, तुका एक पद्धतीचो फोर्स मेळटा, एक सगळे स्किम्स लोकांच्या दारा फुडें वचपाक मेळटा. आज टुडे चीफ मिनिस्टर गोज एज अ चीफ मिनिस्टर इन अ विलेज, ऑफकोर्स ही ड्रॉज सम पर्टिक्युलर क्राउड. आणि जी पॉप्युलॅरिटी जी या बीजेपीची आतां ज्या पद्दतीन आफ्टर राम मंदिर प्रॉबेबली हें आसा ताचो इम्पॅक्टूय गोंया भितर आमकां म्हाका तुजे कडेन एक जाय मेळटलो. आमी वयले लेवलचेर उलयतात, ऑर्गनायझेशनां गांवच्या लोक करतात, सगळे करतात, बूथ मिटींग घेतात, काँग्रेसी कडेन कांय ना. पूण लोक निमाणे आमी म्हणटात न्ही गोंयचो मतदार हो सुबुद्ध Correct. विचार करपी. Yes. लोकां मदीं कितें वातावरण आसा? See, मुगे भशेन in the north and south, in the south, it would also depend on the Congress candidate. Correct. Congress candidate. Who is the candidate? Who is the candidate? See, BJP may be organizationally very strong, but if the people decide that this man has to be taught a lesson, that would happen. Absolutely. I don't think that situation could be in the north. Absolutely. In the north, I feel they are through. BJP is through. आणि हांव वयल्यान म्हणन की आज नॉर्थाक एनी कॅन्डिडेट ऑफ द BJP will have a margin of 90,000 to 1 lakh अशी परिस्थिती So, हे कित्याक लागून राम मंदिर, मोदी, बीजेपी वेव, हिंदू फ्लेव कितें? See, there is a substantial Congress vote in the south. The leaders may have shifted, Correct. but that substantial Congress vote is still there. Like, let us see, Venzi stood in Benavali and won. In Veli, Cruz Silva won. Now, same thing may not happen for the Lok Sabha elections. Correct. Lok Sabha election, I feel that vote will go to the Congress party. एक जोक सांगता. Yesterday I met some people from Lotli constituency. आणि ताका विचारलें बाबा लोटले म्हणजे आतां अलेक्स सिकेराची कॉन्स्टिट्युएन्सी, वेदर अलेक्स सिकेरा वील बी फायदेशीर म्हणजे फायदो जातलो की ना. ताणें म्हाका सांगलें सहज एकट्या पंचान, फायदो कित्याक जावपाक जाय, अलेक्सीक इतलें सांगलें पुरो, तुवें वोट ट्रान्सफर करपाची गरज ना बीजेपीक, तुज्या लोकांनी इलेक्शनाक येना जाल्यार पुरो. म्हणजे बीजेपी इज ऑल्सो अवेर दॅट काँग्रेसीची ऑर कॅथलीक वोट्स किंवा सालसेताची वोट्स तशी इजिली ट्रान्सफरेबल बीजेपीक जावची नात. त्या वेळाचेर पूण हांगा येना जाल्यार पुरो कॅथलीक वोट. I don't think Catholic voter is very conscious. The moment he takes that decision, then there will be a vote which will be overwhelming. See, Imran Khan, how it has happened, because there is 20% vote increase. The vote in Pakistan has been around 51-52%. This time it has crossed 70%. Because people have come out and voted. Exactly. See, that is where that Imran Khan has mattered. No, understand. Pakistanaचे ज्या पद्धतीने. I'm only giving an example. No, but Pakistan, we have to decide about it. We have to discuss about it. पाकिस्तान आमी सदांच पाकिस्तानाक दोश दिता न्ही, ट्रेड हे ते ज्या पद्दतीन पॉलिटिकल रेव्होल्युशन मरे, पॉलिटिकल राग आसा मरे, जो भारतान भितर दिश्टी पडना. ना कारण कितें, थंय पॉलिटिकल राग बेटा फक्त पॉलिटिक्सा खातीर येवना, थंय इकॉनॉमिक आनी सोशल लायफ लोकांचे डिस्टर्ब जाल्ले. Besides economic and social life, I am saying politically his party is banned. You could not take Imran Khan openly. His candidates could not stand for election. Correct. Symbol is banned. They could not do propaganda, and they were doing propaganda through TikTok, and still it worked. Exactly. So म्हाका एक सांग, मायनॉरिटीज, Yes. कॅथलीक वोट स्पेसिफिकली ह्या वेळार कितें करतले? See, कारण हांव तांचे कडेन उलयता आसतना बीजेपी कडेन म्हाका एक कळटा की राम मंदिराच्या नंतर हिंदू वोट कितले कॉन्सोलिडेट जाले तांकां खबर ना, पूण मायनॉरिटी जाल्या. I agree to me. According to me, whether it is Ram Mandir or no Ram Mandir, that vote would not go to BJP. That vote is not going to BJP because see, BJP is seen, very clearly seen,
as a majoritarian party, a party which plays the majoritarian card. Correct. Now, and their politics is built around majoritarianism, how will the other section join them and vote for them? See, I would say it was their responsibility to dump majoritarianism and take the other sections with No, them. they It have. would have been good. No, it is a deliberate strategy of the BJP that they were a majoritarian party and they would like to be such. Yes. And with this kind of a consolidation after Ram Mandir, they have now thoroughly decided all over the country कि minority ची आमका गरज ना. To a greater extent, it is Correct, working in correct. favor But- of the but BJP. one thing let us understand. तू पड कित सांगता ते will help electorally. Correct. But at the world level, in the context of Asia, we were seen as a very inclusive country. We were seen as an inclusive democracy, a progressive democracy which carries all sections. That we will be losing finally. No, we see, may win elections. we are already on the verge of losing the kind of social things what we have see, or the kind of the news items what you see on the newspapers, on the media. You know which side. Correct. Which That is side right. it is turning. But correct, Manoj. Let us see one thing. When you have power with you, when you know that you are coming to power, what is there to carry the other section with you? नाही पण आता पयर मोदीन हांगा येवन म्हणलं मरे ताणें फ्रांसीस झेवियरचें नांव घेतलें ताणें कॅथलीक जे कितें तांचे पळय जे कितें इथोस आहा ते तांचे आपण Correct. म्हणलें No, so correct. वायट But that itself- क्लियो एक Yeah. तुका क्लियरली सांगता काँग्रेस आसतना चड मायनॉरिटी अर्जान झुकताले बरोबर. आनी देर वॉज ए एलिगेशन आणि त्या हिंदू मेजॉरिटीचेर ते अन्याय करतात. अन्याय करतात. हे खरें काय ना खरें गजाल See, खरी आसा. Exactly. So- it may appear to be so. It may appear to be so. Okay. It may have been so. But I believe that it is the responsibility of the majority community to carry the minorities on their back. Because by their sheer numbers, they can protect themselves. The minorities do not have numbers to protect themselves. So I would say it is the majority's responsibility to carry the minority in an inclusive ना democracy. म्हाका मनोज बाबा एक सांग हे सोशियोलॉजिकली इकॉनॉमीक फॅक्टर घेतले ओके प्युअर पॉलिटिक्स जेन्ना येता आनी जेन्ना बीजेपी कळटा की आपल्या फाटल्यान एक सायजेबल नंबर आसा जाल्यार अशे तरेची खुसमस्करी किंवा तांचे लांगूल चालन गरजूच ना. गरज कितें आसा फायनली हय. एनी पर्टिक्युलर पॉलिटिकल पार्टी जेन्ना आमी इलेक्ट्रल पॉलिटिक्सच्या दृश्टिकोनांतल्यान पळयता Correct. यू नीड टू विन इलेक्शन. Correct. तुगेले बाकी ते सोशल आनी कितें जाता आनी इकॉनॉमीक कितें जाता Exactly. आनी म्हजी इमेज वर्ल्डान कितें जाता तें म्हाका पडिल्लें ना. Exactly. म्हाका म्हजी पार्टी सत्तेचेर आयिल्ली जाय आनी सत्ता म्हज्या हातान आयिल्ली जाय त्या सत्तेचो उपयोग हांव करतलो. सो इफ दॅट इज द सोल एम ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी Correct. तुका जर इफ पीपल आर विथ यू देन तुवें जे मायनॉरिटी समाजाचे टेक्निकली म्हणटा हय. प्रॅक्टिकली सोशियोलॉजिकली एथिकली Okay. विच मे बी बॅड बट तुका इलेक्ट्रॉनिक एक मान्य करचें पडटलें कितें? जी काँग्रेस सामकी मायनॉरिटीच्या अर्दान पळय कलताली ती जेन्ना अशे तरेचो बीजेपी जेन्ना स्ट्रेटजी तांणी पळयली तेय बी देवळान वचपाक लागले तेय बी हिंदू अर्दान झुकपाक लागले काय ना आय डोंट बिलीव Correct. त्या मायनॉरिटी सायडीन हें जातालें म्हणून आय डोंट बिलीव दिस बट दॅट इज द इम्प्रेशन दॅट हॅज गॉन इट हॅज व्हेरी ना इट इज नॉट जस्ट द इम्प्रेशन सी क्लिओ बाब आता नाव लेट अस एडमीट कित्याक आमी एडमीट करया कारण आज आमी दोनूय एक्स्ट्रीम्स पळयले. एका टायमार आमी सोशलिझमाचो ग्रोथ काँग्रेसाचो डावनफॉल ताच्या नंतर आमी काँग्रेसाचो ग्रोथ Yes. फंडामेंटलिस्ट पार्टी आमी जे म्हणटाले नाव दे आर इन पावर आणि ताचो पावर सामको इतलो तेंगशेक पावला की देर इज नो वॉट इज ए पॉलिटिकल वॉट इज ए अपोजिशन वीच दे वॉन्ट टू कीप अलायव अशा पद्दतीचें राजकारण चल्लां. बट ॲट दीस पॉयंट अशें आज मेजॉरिटी 70% लोकांक दिसता की पयलीं तुमी म्हज्यो गजाली केन्ना करत नाशिल्ल्यो. तुमी यू हॅड टेकन मी फॉर ग्रांटेड Exactly. आणि यू वेर आउट सामकें टू प्रोटेक्ट दॅट से 20% आणि 30%. आज हें सरकार म्हणटा किंवा ही पॉलिटिकल पार्टी म्हणटा की तुज्या 30%चेर राजकारण म्हाका नाका कारण तुजे भितरले एक 5% म्हाका येता हांव ह्या 70%चेर हें लक्ष दिता ते 70 म्हाका नाका तातूंतले 51%च म्हाका मेळ्ळ्यार पुरो. I think, What is I wrong think, with I that? think, I think this is going to be very bad in the No, long clear, run. but- Maybe see, But- finally, this- electoral part of democracy is a small part. Okay. We are making electoral part of the democracy as a bigger part. बरें ओके आतां हांव फुडल्या क्वेश्चनाचेर वता. सावथ गोवान काँग्रेसीन हिंदू कॅन्डिडेट दिवप काय कॅथलीक कॅन्डिडेट दिवप परंपरागत गेले काँग्रेस सामके परंपरागत म्हणटाली इट्स ए कॅथलीक सीट. तुजें कितें म्हणणें? See, it would depend on who the candidate is. Like, see, South has been, Margao has been electing Babu Naik for a long time.
South has got Wilfred D'Souza defeated in Manawali. So let us not go by that perspective which you are saying. But I would say a good candidate, a Catholic candidate may be a preferable candidate. But if you have a very good Hindu candidate, who is very progressive, no, I don't. Girish Chodolkar. See, I don't know who is the list. Girish Chodolkar. No, I don't have their list. See, they have 4 people. One is Girish Chodolkar. No. I mean, let us come to the second one is Sardin. Third one is Captain Viriato. And then there is Elvis Gomes. Elvis Gomes. So let them come out with the candidates. Let us see how it works. तुका कितें दिसता सावथाक जर ते म्हणटात 65% हिंदू वोटींग आसा सावथार उरिल्ले बाकीचे मायनॉरिटीज See, now you have to go with the shift of the entire political situation. एक्झॅक्टली पयलीं आमी काँग्रेस कशी करताली की 30% आसा सालसेत आनी सालसेतान तर मातशें 30% वयर म्हणजे 40% पर्यंत आसा पूण आमकां दिसतालें बाबा सावथ गोवा इज सालसेत आनी कॅथलीक कॅन्डिडेट चलतालो दॅट पर्टिक्युलर स्ट्रॅटेजी वर्क बरोबर नो लॉंगर हांव तुमकां सांगता आजच्या पद्दतीन ज्या पद्दतीचें कन्सॉलिडेशन जाता ज्या पद्दतीचे ऑपोजिशन पार्टी विकनिंगाचे हें चल्ला डेलिबरेट अटेम्प्ट चल्ल्या ज्या पद्दतीचे रिसोर्सीस मनी पावर प्रेशर ऑपोजिशन पार्टीचेर येता तेन्ना नाव यू कॅनॉट प्ले दॅट पर्टिक्युलर मायनॉरिटी कार्ड आज जर इफ काँग्रेस कम्स अप विथ एन कॅथलीक कॅन्डिडेट गुड ऑर बॅड आय डोंट नो हू इज द कॅन्डिडेट बट दॅट इज गोईंग टू बी अ फर्दर वॉट इज ए कारण सालसेत बेल्टीक पोखरपाक बीजेपी कडेन स्ट्रॅटेजी आसा आणि ती एक आरजीच्या रुपान ती स्ट्रॅटेजी आसतली ती 10,000 मतां काडपी चर्चिल परत एकदा रावतलो गेल्या वर्सा 11,000 लास्ट टायम पडिल्ली ती 10,000 थंय पडटली आम आदमी पार्टीन तर कॅन्डिडेट डिक्लेअर केला अशा पद्दतीन जर त्या कॅथलीक कॅन्डिडेटा भितर जर 3-4 कॅन्डिडेट जर असत आणि जर बीजेपी इतल्यान आमचो वेळ सोंपला आमी जाणात ही सगळी घुसपागोंदळ आणि हातून भितर खूब गुंतागुंतीचे विशय आहात आणि ह्यो सगळे गुंतागुंतीचे विशय बीजेपी बरे तरेन अभ्यास केला आणि बीजेपीन अशे तरेन स्ट्रॅटेजी केला एका अर्थान ते राम मंदिर घेतात एका अर्थान मोदीचो करिश्मा दाखयतात एका अर्थान ते गोंयचो विशय काडटात आणि डेव्हलपमेंट न्ही आमी ना म्हणूंक शकनात गोंयान पळय ज्या पद्दतीन पूल बांदल्यात एलिवेटेड रोड सबंद भारतभर सो हे सगळो एक इम्पॅक्ट करता पूण निमाणें आमी एक विसरपाक जायना मतदार हो विसरपाक जायना मतदार विचार करता मतदार बुद्धिमान तो सामको विचार करून वता पूण म्हाका दिसता कितें तरी घडटलें किंवा घडचें ना आणि आम्ही ज्या पद्धतीने विचार करतात ताचे परस वेगळे कितें घडू शकता इतल्यान आमी आमची कार्यावळ सोंपयतात मनोज बाब तूं आनी क्लेफात तुमी दोगी जाण वेळांत वेळ कडेन आमची कार्यावळ आयले तुमकां हांव धन्यवाद दिता पळयत रावात गोमंतक TV.